सगळ्यात पयलीं हांव सगळ्यांक आमची वळख करून दितां. हांव शशांक शिंकरे, अध्यक्ष अप्रूप. म्हजे सायडीन बसला आमचो सेक्रेटरी संदेश मापारी. म्हज्या ह्या सायडीन बसला तो आमचो ह्या स्पर्धेचो जी 15वी अखिल गोंय आमी हिंदी फिल्म सॉंग सिंगींग कॉम्पिटिशन करता ताजो ऑर्गनायझींग प्रेसिडेंट प्रोफेसर विश्वनाथ स्वार. ताजे सायडीन बसले ते सेक्रेटरी स्मिता देसाय. आनी आमचे ह्या सायडीन बसल्यात ते आमचे स्पॉन्सरर, एक स्पॉन्सरर आभरणाचे मिस्टर राजेश प्रभू. सिनियर आनी ज्युनियर आनी सिनियराक आमची तीन प्रायजां आसता. पयलें प्रायज आसा तें 10,000चें, सेकंड प्रायज आसा तें 7,500 रुपयाचें आनी थर्ड प्रायज आसा तें 5,000 रुपयाचें. प्लस आमी 3 कॉन्सलेशन प्रायजीस दिता जे ज्युनियर आनी सिनियर कॅटेगरीक आहा. आनी फॉर सिनियर सिटीजन कॅटेगरीक आमी एक प्रायज दवरिल्लें आहा, कित्याक आमचे ते पार्टिसिपंट सिनियर सिटीजन हातूंत भितर आमी खूब कमी घेतले. सो ते तांचे खातीर आमी एक 5,000 रुपयाचें एकूच प्रायज दवरिल्लें आसा. ही आमची हें आसा प्रायजींग हें आसा. म्हळ्यार आमचे 2 मेन स्पॉन्सर्स आसा. एक रोमांचल क्लब स्पोर्ट्स क्लब एक आनी सेकंड आसा ते आमगेले अभरण ज्वेलर्स. आनी तांचे को हे आसा स्पॉन्सरर एक शीन म्हणून सेंट तो सनत शिंकरे हाणें हें केला, मॅन्युफॅक्चर केला, म्हणजे अपकमींग एंटरप्रिन्युअर. आनी व्ही आय पी आसा पळय, VIP लगेज ते नुरानी ट्रेडर्स ताणें स्पॉन्सर केला. आनी हे आमगेले टोटल स्पॉन्सरर आसा. अप्रुपा बद्दल एक मातशी स्मॉलशी अशी म्हायती दिता. 1982 आमी अप्रूप ही संस्था फॉर्म केली. आनी ती संस्था फॉर्म करपा कारण इतलें आशिल्लें की मडगांवा भितर मराठीक खुबशे कल्चरल फिल्डां भितर स्कोप आशिल्लो आनी खुबशे प्लॅटफॉर्म आशिल्ले, पण कोंकणी खातीर आमकां दिसलें की खूब कमी आशिल्ले नाशिल्ले अशें न्ही, पूण खूब कमी आशिल्ले. ताका लागून आमी सगळे कॉलेजीक एकठांय जाले तेन्ना आमी सगळे कॉलेजीक आशिल्ले आनी वी फॉर्म दॅट ग्रूप. आनी ते आमच्या ग्रुपाचें फक्त एकूच हें आशिल्लो की आमी फक्त कल्चरल हातूंकूच आशिल्ले, जशें की नाटकां, म्युजीक ह्या हातूंत भितर आमचें लिमिटेड हें आशिल्लें. सो तातूंतल्यान आमी स्पर्धे खातीर नाटकां केलीं, चवथी खातीर आमी नाटकां केलीं. तशीच आमी पयलो ग्रूप आशिल्लो जी आमी कोंकणी पदां आमीच बरयलीं, ताका आमीच म्युजीक दिलें आनी आमी फर्स्ट कोंकणी म्युजीक कॅसेट आमी आमची अप्रूप वळप लाजिले म्हण ती काडली. ताजे नंतर आमी ही एक गोंयच्या भुरग्यां खातीर एक तांकां कसो एक डेव्हलपमेंटाक वाव मेळचो ह्या खातीर आमी एक ही सिंगींग कॉम्पिटिशन स्पर्धा सुरू केली. आनी सिंगींग कॉम्पिटिशन आमी जेन्ना करताले हिंदी, आमी दर वर्सा लोकांचो जो फीडबॅक आमकां जो येतालो ताजे वयल्यान आमी चेंजीस करीत रावताले. म्हळ्यार आमकां लोकांनी सांगलें बाबा हें अशें आहा. सो आमी एकूच अशी स्पर्धा दर वर्सा अशी एक ती स्टॅग्नंट अशी केली ना, म्हळ्यार एकाच भशेन केली ना, आमी चेंज करीत रावले. जशें एक 2-3 वर्सांनी आमकां कळ्ळें की बाबा आमगेले खुबशे सिंगर तीच लिमिटेड पदां घेवन येतात म्हणून. सो ताजे खातीर आमी तांकां 5 पदांचो 3 पदांचो असो एक आमी तांकां हें दिलो. तातूंतल्यान आमी सिलेक्ट करून तुमकां सिंगींग करपा लायतले अशें म्हणून दिलें. तांकां सांगलें 5 पदां तुमी सिलेक्ट करात, त्या दिसा लॉट काडटले आमी, तातूंतल्यान तुमी सिंगींग खंयचें पद करपाचें अशें करून. सो तांचे भितर वचून आमी एक ती तांकांय बी डेव्हलप जावपाक आमी एक वाव दिलो. तशेंच आमी तांकां मुंबयच्यान पुण्याच्यान बॉलिवूडाचे जे म्युझिशियन्स आहात ते हाडले आमचे कंपनी करपाक, की तांचे बरोबर आमचे गोंयचे सिंगर कशे जॅल जाते, कशे मेळून ते पद म्हणपाक शकतात. सो तोय आमी एक अटेम्प्ट केलो. आनी आमी ही संस्था जेन्ना फॉर्म केली, इट इज अ नॉन प्रॉफिटेबल संस्था. आनी आमी एक जेन्नाय आमी केन्नाय कशी गोंयांत कसली प्रॉब्लेम जालो ऑर कितें जालो जाल्यार आमचे वतीन आमी फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून हातभार लावपाचो प्रयत्न केलो. जशें म्हाका याद जाता त्या वेळार कारगील वॉर जाल्लें तेन्ना आमी एक सिंगींग कॉम्पिटिशनाच्यान आमी जें कितें जोडिल्लें ते सगळे पयशे आमी कारगिलाचे जे कोण हें जाल्ले ते वॉर हांचे खातीर आमी धाडून दिल्ले.
तशीच एक तुमकां खबर आसतलें एक शिरोडा एक बोट ट्रेजेडी जाल्ली तांचे खातीर आमी फंड रेज करपा खातीर आमी एक स्पेशल प्रोग्राम केल्लो आनी तातूंतल्यान पयशे रेज करून ते जे लोक इफेक्ट जाल्ले तांकां आमी हें केल्लें. सो आमचे भशेन आमी जाता तशी आमी वी हॅव ट्रायड टू हेल्प द सोसायटी इन अ आमची इज फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून आमी कितें ना कितें तें केल्लें आसा. सो आतां ह्या वर्सा आमी एक स्पर्धा मदीं कांय कारणां लागून आमची ताका मातसो खंड आयिल्लो बिकॉज आमी सगळे एक एज ग्रुपांतल्यान आशिल्ल्यान सगळे आपापले धंद्या भितर पडले ताका लागून एक थोडी वर्सां आमकां कांय करपा एक्टिविटी मेळिना. आतां आमी परते सगळ्या कडेन टायम आशिल्ल्यान वी आतां आमी परती स्टार्ट केल्ली आसा स्पर्धा. सो दीस इज अवर 3rd year. परते आमी स्टार्ट करपा हे 3रे वर्स आमी चालू करतात आनी ही आमची स्पर्धेच्या बाबतींत आमचो ऑर्गनायझींग प्रेसिडेंट बाब विश्वनाथ स्वार आहा तो तुमकां ताजे बद्दल स्पर्धे बद्दल म्हायती दितलो. आमची 15वी अखिल गोंय हिंदी फिल्म्स सॉंग सिंगींग कॉम्पिटिशन हे आमी मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतनान सांदवेच्या 3 आमी बरोबर घेतले 2 ऑक्टोबराक. तर ह्या स्पर्धेचो आमचो ऑडिशन्स म्हळ्यार प्रिलिमिनरी रावंड मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील हॉलान जातलो सकाळच्या 9 मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील हॉलान सकाळच्या 9 14 सप्टेंबराक ताचे ऑडिशन जातले. आणि जे स्पर्धक ह्या ऑडिशनान जे क्वॉलिफाय जातात ते 20 किंवा 21 स्पर्धक आमी फायनल रावंडाक म्हणजे 2 ऑक्टोबराक ते गोमंत विद्यानिकेतनात परफॉर्म करतले. पोरू आमकां 229 असे स्पर्धक मेळिल्ले, उपाट प्रतिसाद मेळिल्लो. तर ह्या स्पर्धे बद्दल आनीक सांगता की हे स्पर्धा आमी 3 कॅटेगरीन घेतले. पयली कॅटेगरी म्हणजे ज्युनियर कॅटेगरी. 14 वर्सां मेरेन पिरायेचो जो भुरगो 2 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 14 वर्साचो भुरगो आसा ताका ज्युनियर कॅटेगरीन आमी घालतले. 14 वर्साच्या वयर जे कोण आसा ताका सिनियर कॅटेगरी. आणि ह्या वर्सा आमी थारायला की सिनियर सिटीजना खातीर आमी कितें करचें म्हणून. सो 60 वर्सां आनी वयर सिनियर सिटीजन कॅटेगरीक आमी एक स्पेशल कॅटेगरी अशी केल्या. सो 3 कॅटेगरीन आमी ही स्पर्धा घेतले. तशेंच ज्युनियर कॅटेगरीन जे 14 वर्सां सकयल्लो जो कोण भुरगो आसा ताका ताणें खंयचेंय पद म्हणपा जाता. हिंदी पद सोलो सिंगींग खंयचेंय म्हणपा जाता. एनी सॉंग शूड बी फिल्म सॉंग. आनीक जे सिनियर कॅटेगरी आनीक सिनियर सिटीजन कॅटेगरी आसा तांकां मात R.D. बर्मनान कंपोज केल्लीच सॉंग म्हणची पडटली. कारण आमची ह्या वर्साची थीम आसा फॉर सिनियर सिटीजन आनीक फॉर सिनियर्स इज R.D. बर्मन कंपोज सॉंग्स. सो हांव सगळ्या आमच्या गोंयच्या जे बडिंग सिंगर्स आसात तांच्या लागीं अपील करता की तुमी सगळ्यांनी हातूंत वांटेकारी जावचे आणि आमच्या प्रिलिमिनरी रावंडाक ऑडिशनाक 14 तारखेक तुमी सगळ्यांनी येवचे. डायरेक्टली तुमी सुद्दां आयल्या जाता 14 तारखेक 9 वरांचेर मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील हॉलान. तर तुमी सगळे जाण येयात. आमी ही स्पर्धा बरी फुलोवया. देव बरें करूं. आमकां इतल्यो खूब ह्या आयिल्ल्यान आनी खूब टायम म्हाका आयिल्ल्यान आमी एक नॉमिनल 100 रुपीज एंट्री फी दवरिल्ली आहा फॉर पार्टिसिपंट्स. 100 रुपीज नॉमिनल दवरिल्ली आसा फॉर पार्टिसिपंट्स. आनी आमचे फॉर्म्स सगळे आमी ऑलरेडी नंबर्स आनी हे ते दिल्ले आसा. तांकां आमी तांचे कडेन कॉन्टेक्ट करून ते फॉर्म्स भरून वॉट्सॅपाचेर पसून धाडपाक शकतात ते. ऑर आमची वेबसायटूय आमी दिल्ली आसा. त्या वेबसायटीचेर पसून ते आमकां जाय जाल्यार मेल करपाक शकतात. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार वी वील एक्सेप्ट स्पॉट एंट्रीज ऑन दॅट 14 तारखेक पसून आमी एक्सेप्ट करतले. बट टील 1 o'clock 1 वर पर्यंत आमी स्पॉट एंट्रीज पसून एक्सेप्ट करतले. पण हांव तुमचे मार्फत हांव पार्टिसिपंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की ताणें आमकां मातशें बेगीन जर पयलीं धाडून दिल्यो जाल्यार ते मातशें आमकांय बी सगळें हें करपाक बरें पडटलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.